महिमा दिता. खालत्या काळजान बापा वरत्या मनान तुका आराधन महिमा दिता. मोरयेच्या मेटांनी समकता तुझे कुशे काळजान जियेता. मोरयेच्या मेटांनी समकता तुझे कुशे काळजान जियेता. सुखा दुखान बापा तुका सुलो दिता. सुखा दुखान बापा तुका सुलो दिता. तुझे सवळे लालेता. मोरये माये संगी मेळो धन्य देवा तुका वंदिता. मोरये माये संगी मेळो धन्य देवा तुका वंदिता. खालत्या काळजान बापा वरत्या मनान तुका आराधन महिमा दिता. खालत्या काळजान बापा वरत्या मनान तुका आराधन महिमा दिता. भक्तीन उर्बेन तुका नावाडटा. कृत्या तुझी मोती दाटयता. भक्तीन उर्बेन तुका नावाडटा. कृत्या तुझी मोती दाटयता. हर जीवी तुका बापा मोगान उलो दिता. हर जीवी तुका बापा मोगान उलो दिता. तुझे कृपेक लालेता. मोरये माये संगी मेळो धन्य देवा तुका वंदिता. मोरये माये संगी मेळो धन्य देवा तुका वंदिता. खालत्या काळजान बापा वरत्या मनान तुका आराधन महिमा दिता. खालत्या काळजान बापा वरत्या मनान तुका आराधन महिमा दिता. आईच्या मिसाची तेसांव देवाक अर्गा जावन मीस दिता ऑलविन रेबेल्लो आनी कुटुंबाची. तशेंच आईच्या दिसा आमकां स्वीट्स स्पॉन्सर केल्ल्या पासोती आज आमी मागया. तशेंच आमच्या कुटुंबा पासोती ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. क्रिस्ततेई म्हज्या मोगाळ भावानो भयणीनो आनी म्हज्या मोगाळ भुरग्यानो. आज आमी व्हडत्या संतोसान व्हडत्या दाबाजान हांगासर एक फिरगस कुटाम जावन ह्या वेदी बोवारी आमी एकठांय जाल्या. मोरी आमची मोगाळ माय, ती आमची सर्गींची आवय, आमच्या कुटुंबाची शारोतीन, तिच्या जल्माचें फेस्त आज आमी आचरण करूंक हांगासर जमल्या. मोरी माय आमकां देवान दिल्लें एक व्हडतें देणें. तिचें शेगूण आमच्या जिवितांत जियोंक मोरी आज आमच्या जिविताक एक प्रेरण. देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आज मोरयेची ससाय आमी मागया. तशेंच आयच्या दिसा आमच्या कुटुंबाचें फेस्त आज आमी आचरण करता. सकट कुटुंबाची सांगाता येवन सांगाता जेवन आमचो कुटुंबाचो बांद आज आमी सडयत आसतना तिस मोरी माय आमच्या कुटुंबाचेर देवातावन विसनार बेसावां मागोवन धाडून दी म्हूण आमी मागया. आज सगळ्या पवित्र सभेंत आमी चलया भुरग्यांचो वा चेडवां भुरग्यांचो दीस आज आमी आचरण करता. मोरी माय
सर आमच्या चलया भुरग्यांक राखून दी. ह्या संवसारांत जावच्या सर्व अनिती आनी संहारांतावन सर्व चलया भुरग्यांक राखून दी. तांची जिवीत पवित्र आनी निश्कळपणांत जियोंक तांकां आदार जावन दी म्हूण मागता आसतना हे मिसाचें बलिदान आमी फावो ते तरान देवाक आमी भेटोवच्या खातीर सर आमची पातकां आमचें वणेपण हे घडीभर आमी वळखून घेवया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पगड अपराध. ह्या कसो बरे मनशान संवकार मुरी सगळ्या तुकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुल्त करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. महिमा देवागुण सर्वी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिंबासता. तुझ्या दोन वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा आमच्या सोडवोनदाराक मनशा सैम दिवचे खातीर अगणित जानवायेन आनी मोगान बागेवंत आमकां आरमोरयेक तुवें जल्मा हाडली. हो तिसो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी संभ्रमता. तुवें विंचून काडले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिसो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवंक भावार्थान आनी बरवोशान आनी मोगान वाडत वचूं. तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर म्हणटा, पूण तूं बेतलेम एफ्राता, जुदाच्या कुळये मदें तूं बोव ल्हान, तरी इस्रायेलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. ताचो आराम न्हय आतांचो, बागार बोव पुर्विल्ल्या काळांचो. देखून प्रासूस जावची आसा ती प्रासूस जायसर सर्वेस्पर तांकां सांडटलो. उपरांत ताचे उरिल्ले भाव इस्रायेलीताशी परतून येतले. सर्वेस्पराच्या पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी पृथ्वेच्या शिमापर्यंत पावतली आनी तो शांती जातलो. असिरियागार आमच्या देशाचेर दाड घालतीस जाल्यार आनी आमच्या भुंयचेर पांय दवरतीस जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गोवळ्यांक आनी रायाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतले. ते तालवारीन असिरियाचेर राजवट चलयतले. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पora Thai Haulasta. सर्वेस्परा Thai Haulasta. सर्वेस्पora Thai Haulasta. सर्वेस्परा Thai Haulasta. पूर्ण हांव तुज्या दृढ मोगाचेर पाथेवन आसा. तुजें तारण म्हाका लाभलें म्हूण म्हजें काळीज उल्हासतलें. सर्वेस्परा Thai Haulasta. सर्वेस्परा Thai Haulasta. वय ताणें केल्ल्या सर उपकारांक सर्वेस्पराची हांव स्तुती करतलो. ताच्या मनाक स्तोत्रां सद्गितां गायतलो. सर्वेस्परा Thai Haulasta. सर्वेस्परा Thai Haulasta. साम पावलान रोमागारांक बरयल्ल्या पात्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां ताणें आपणें निश्चित केल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर संगती देव तांच्या बोराक पडसो करता म्हूण आमी जाणां. जांकां विंचून काडच्या दिनस तो वळखून जाणा, तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भावंडांच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडो पूत जाय म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासून जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयली. जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें नितीवोन केली. जांकां ताणें नितीवोन केली तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदारां केली.
देवाची उतरे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मादेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही. तो पूत दावीद असो, तो पूत अब्राम असो. अब्राम इजाकाचो बापोय, इजाक जाकोब असो आनी जाकोब जुदा असो आनी तांच्या भावांचो बापोय. जुदा फेरेस असो आनी जेराचो बापोय. फेरेस हेस्रोन असो आनी हेस्रोन आरामाचो बापोय. आराम आमिनादाब असो आनी आमिनादाब ना आसोनाचो आनी ना आसोन सालमानाचो बापोय. सालमोन बोआजाचो बापोय. बोआज वोवेदाचो बापोय. वोवेद येसेचो आनी येसे दावीद रायाचो बापोय. दावीद सालमोनचो बापोय. सालमांव रेहेबोआमाचो. रेहेबोआम आबियाचो आनी आबिया आसाचो बापोय. आसा योसेफाताचो. योसेफात यारोमाचो आनी योराम वोसियाचो बापोय. वोसिया योतोमाचो. योताम आकाजाचो आनी आकाज हिस्कियाचो बापोय. हिस्किया मानसेचो. मानसे आमोसाचो आनी आमोस योसियाचो बापोय. योसिया योकुनियाचो आनी तांच्या भावांचो बापोय. हांच्या काळार इस्रायल परजेक बाबिलोनाच्या गांवांक गुलाम करून व्हेल्ली. बाबिलोनाचे बंदडे उपरांत येकोनिया शाआलतियेलाचो आनी शाआलतियेल येरुबाबेलाचो बापोय. येरुबाबेल आबियुदाचो. आबियुदू येलिकियामाचो आनी येलियाकीम आजोराचो बापोय. आजोर सादोकाचो आनी सादोक आकिमाचो आनी आकीम येलियुदाचो बापोय. येलियुदू येलेयाजाराचो. येलेयाजार मातानाचो आनी मातान जाकोबाचो बापोय. जाकोब जुजेचो बापोय. जुजेची पतीन मरी आनी मोरयेतावन जल्मालो जेजू जाका म्हणटात क्रिस्त. क्रिस्ताचे जनन हे परी जालें. ताचे मातये मोरयेक जुजे लागे करार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस. तरी मोरयेक आपाकीर्त हाडूंक ताका कुशीनातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भ संभोव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मरिफात सर्वेस्पोरान म्हणलें तें.
एक अंकवार चली गर्भेस जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मॅन्युएल म्हूण आपयताले. इम्मॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हूण अर्थ. देवाचें उतर हें वाकडी तुका क्रिस्ता. मोरयेचें जनन देवाचें योजन. मोरयेचें जीवन आमकां प्रेरण. बाळोक मोरयेतय म्हज्या मोगाळ भावानो भयणीनो आनी जायत्या दिसा उपरांत हांगासर एकठांय जाल्ल्या म्हज्या सर मोगाळ भुरग्यांनो. जियान्ना बॅरेट्टा मोल्ला एक इटली गांवची ही एक स्त्री. वृत्तेंत ती एक दाक्तेर जावन इटलींत वावर दिवन आसली आनी बॅरेट्टा मोल्ला आपल्या चवथ्या भुरग्याक ती गर्भेस्त जावन आसतना तिच्या गर्भांत एक ट्युमर आसा म्हणून दाक्तेरान तिका कळीत केल्लें. आनी दाक्तेर जियान्ना बॅरेट्टा मोल्लाक 2 ऑप्शन्स दिता. आनी पयलें ऑप्शन जावन आसा तुवें गर्भपात करूंक जाय, तुवें एबॉर्शन करूंक जाय. आनी दुसरें ऑप्शन आसा तुवें तो ट्युमर काडूंक जाय पूण तुजें भुरगें वांचतलें आनी तुजो जीव रिस्केर पडटलो. आनी हांगासर 2 पंथावनां त्या बॅरेट्टा मोल्लाच्या जिवितांत. एकच तिचो जीव तिणें दिवचो आनी दुसऱ्यान तिच्या भुरग्याचो जीव तिणें दिवचो. आनी ह्या दोनां मदें खंयचें बॅरेट्टा मोल्ला स्विकार करता? खंडीत जावन आमच्या मोतींत एक सवाल दसूंक पुरो. मनशाचो जीव चड गरजेचो आनी जावंक पुरो थोड्यांच्या मोतींत भुरग्याक त्याग करचें बरें. वा थोड्यांनी चिंतूंक पुरो आवयन तिचो जीव त्याग करचें बरें म्हणून. पूण बॅरेट्टा मोल्ला ती एक दाक्तेर जावन ती म्हणटा म्हज्या जिवा प्रास म्हज्या भुरग्याचो जीव चड मोलादीक म्हाका. त्या देखून म्हज्या भुरग्याचो जीव हांव वांचयतां आनी म्हजो जीव हांव त्याग करतां. आनी ती जाणा आसली गर्भपात वा एबॉर्शन पवित्र सभेच्या शिकोवण्या विरोध वेता म्हणून. त्या देखून ती गर्भपात करिना. बागार तिचो ट्युमर ती काडूंक फुडें सरता आनी ह्या मुखांत्र ती तिच्या भुरग्याक ती जल्म दिता आनी भुरग्याक जल्म दिवन एका हप्त्या उपरांत ती मरण पावता. आपल्या भुरग्या पासून त्याग करण, आपल्या भुरग्या पासून कश्ट सोसून आपल्या भुरग्या खातीर निमान आपलो जीवच त्याग करून दिल्ली एक बागेवंत स्त्री, एक बागेवंत आवय जियान्ना बॅरेट्टा मोल्लाक पापा जुआंव पावल II 2004 ह्या वर्सा फेब्रुवारीच्या 19 तारखेर सांतीपणाक उबारता. आनी आज सांत जियान्ना बॅरेट्टा मोल्ला जावंक ती आज पावल्या कित्याक तिणें तिचो जीव आपल्या भुरग्या पासून त्याग करून दिल्लो. आनी तिच्या सांतीपणाच्या दिसा तिचो पती आपल्या 14 जाणां भुरग्यां बराबर त्या मिसाच्या बलिदानांत हजर आसले. मोगाळ भावा भयणीनो, आमी जल्मल्ल्या घडयेतोन पयलें पळयल्लें, पयलें आयकल्लो, पयलें उलयलो शब्द जावन आसा आवय. देखून आवय आमकां हर एकल्यांक सर्व मोगाची. आवय आमच्या जिवितांत चड मोगाची व्यक्ती आनी आवय आमकां जल्मांत हावन ती मरता पर्यंत आमकां ती जायत्या बऱ्या मनान जायतो त्याग करून ती आमकां सांबाळतात. तिचो जीवच ती रिस्केर घालन आमचो जीव जायते फावटी आमची आवय बापाय आमकां राखतात. देखून आवय आमकां चड मोलादीक जावन आसा. तर सगळ्या मनशा कुळाच्या बाचवे खातीर आपलो जीवच रिस्केर घालन आमच्या सोडवणे पासून आपल्या पुताक कुर्साक ओपून दिल्ली आनी सदांच आमचे पासून जेजू लागीं मागून आसची आमची आवय, जेजूची आवय आनी आमची सर्गींची आवय बागेवंत आमकां मोरी कितली वर्ती न्हय. देवान आमकां मोरयेक आमची आवय जावन दिल्लें
सर्गीची आवय जावन दिल्लें ही एक व्हडतें बाग आनी व्हडतें एक देणें. त्या देखून आज इतले व्हडा संख्यान हांगासर तिच्या जल्माच्या फेस्ताक तिका मान करूंक आनी तिची ससाय जोडूंक आज आमी हांगासर आयल्या. तर मोरयेचें जनन जावन आसा देवाच्या साल्वासावाचें एक योजन आनी आमी हर एकली दिसपडते मोरये परी जावंक आमी साधन करूंक आसा. ते साधन आमी रावूंक ना, कित्याक मोरी आमकां एक प्रेरण. आयची वाचपां आमी सारके रितीन आयकल्लीं तर मोरयेची विंचोवन मोरयेचें योजन एक देवाचें योजन जावन आसा म्हणलें आयची वाचपां आमकां शिकयतात. आमी इजाया प्रवादीचें पुस्तक उक्तें केलें तर अध्याय 7 वळ 14 आमकां सांगता, पळय एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा, ती एका पुताक प्रसूत जातली. आनी आयच्या पयल्या वचपांत मिका प्रवादी तेंच सांगता, तूं बेतलेमा जुदाच्या कुळया मदें तूं भोव ल्हान, तरी सगळ्या इस्रायलाचेर राजवट चलोवनसो तुजे तावन जल्मातालो. पळया मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, देवाचें योजन कसलें गे म्हणून देवान पोरण्या सोल्ल्यांतच त्या योजना विशयंत मोरये विशयंत आनी जेजूच्या जल्मा विशयंत पयलेंत आमकां कळीत केलां. आनी देवाच्यो वाटो देवाची चिंतना आमी कोणूच नेणाव. देव अस्कत्यांक विंचता, देव पातक्यांक विंचता, देव निमाणे म्हणून लेखलेल्यांक विंचता. आनी असलें देवाचें योजन नव्या सोल्ल्यांत मोरये मुखांत संपूर्ण जालें. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू क्रिस्ताची वंशावळ जिनियोलॉजी कशी आसली गे म्हणून आनी जेजू खंय तावन खंयच्या कुटुंबां तावन कशें लिंक आसलें म्हणलें आयच्या जिनियोलॉजींत आयच्या वंशावळींत आमी आयकलें. आनी त्या वंशावळींत 5 जाणां स्त्रियांची नांवां उल्लेख केल्यांत आनी ती 5 जाणां स्त्रियांची नांवां आसात. पयलें तामार, दुसरें राहाब, तिसरें रूत, चवथें बेतशेबा. आनी ही 4 जाणां स्त्रियो कोण जावंक पुरो. पयले जावन आसा तामार. तामार एक विधव स्त्री म्हणटात. दुसरें राहाब. राहाब एक बऱ्या सालीची ती स्त्री न्हय, पूण ती देवाक मानवून चलतली स्त्री जावन आसा. तिसरें बेतशेबा आनी रूत, ही दोगांय एक विधव स्त्रियो म्हणून आमकां उल्लेख आसा. आनी ह्या स्त्रिये मुखांतरी देव असल्या अस्कत स्त्रिये मुखांतरी असल्या पातक्यांच्या स्त्रिये मुखांतरी देव एक नवें सोडवणेचें योजन जारी करता. तर देवाच्यो योजन देवाच्यो वाटो विचित्र जावन आसात. देखून देव वांकड्या लायनी ती नीट बरोवंक शकता म्हणून आमी समजता. आनी 5वी स्त्री जावन आसा आनी निमाणी स्त्री जावन आसा मोरी. आनी मोरी एक सादी बोळी स्त्री, खालती दुबली आनी एक आमक्वार. आनी ह्या साद्या बोळ्या खालत्या स्त्रिये मुखांतर जेजू सगळे सोडवणेचें योजन आनी उगमस तिचे तावन प्रारंभ करता. देखून पवित्र पुस्तक जेजू मोरयेचो पूत म्हणून उल्लेख करता, जुजेचो पूत म्हणून न्हय, कित्याक पवित्र आत्मो तिचेर देवल्लो आनी तिच्या मुखांतर ते सोडवणेचें योजन आरंभ जालें. देखून पोरण्या सोल्ल्यांत देव जायते फावटी आमी आयकता देव तंबांत रावतलो म्हणजे एका टेंटांत रावतलो म्हणून. आनी नव्या सोल्ल्यांत तस्सू देव देवाक ह्या संवसारांत रावूंक देव एक टेंट तयार करता. आनी ते टेंट जावन आसा एक मासा रक्ताचो तांबू. आनी तो तांबू जावन आसा मोरयेचे गर्भ. आनी त्या गर्भांत आमचो सोडवणदार जल्मलो. आनी हें जावन आसा एक देवाचें योजन मोरये. आनी आयचो दुसरो भाग जावन आसा मोरयेचें जीवन आमकां हर एकल्यांक एक प्रेरण. देवाचें उतर हर एक पटी आयकून तें पाळल्ली तें जियेल्ली आनी आमकांय तेंच जियोवंक आमकां हर एक पटी शिकोवची. आमची मोरी माय तिची आज आमी हर एकल्यांनी देख घेवंक जाय. जेजूच्या उतरांची वाट आमकां हर एकल्यांक सर्गींच्या राजाक व्हरून पायता. तर जेजूच्या उतरांची वाट मोरयेच्या उतरांची वाट आमकां हर एकल्यांक जेजू लागीं वचूंक आमकां पायता. मोरयेच्या जिवितांत आमी पळयलें तर तिच्या निमाणे त्या प्रसूतपणाच्या त्या घडये वेळारी ती मोरी त्या गोरवांच्या गोट्यांत आपल्या पुताक जेजूक जल्म दिता. कसली एक कश्ट तिणें भोगल्यात जावंक पुरो. आनी हेरोदीच्या बियान ती
इजिप्ताक राती पलायन करता आनी निमाणे आपणाक आदार जावन आसलो आपणाचो पूत दिरापराधी जेजूक लोक कुर्सार मारतात आनी जेजू जावन कुर्सार मरूंक ना जेजू कुर्सार मारलो जेजूस वॉज किल्ड आनी असले एक दूख आनी असली एक बेजाराय खंत त्या मोरयेन कितले बोगल्याक जावंक पुरो तरी मोरी खंयसरी रागान उलयना मोरी खंयसरी आपणाचे कश्ट भायर दाखयना मोरी खंयसरी ओड बॉब घालून रडिना भागार सकट कश्ट सकट दूख तिच्या काळजांत दवरून जागोवन ती नियाळटा आनी निमाणे मोरी कुर्सा बगलेन उबी रावता मोरी बसूंक ना मोरयेन दिंबी घालूंक ना मोरयेन आकलास सोडूंक ना मोरयेन बॉब घालूंक ना भागार मोरी धैर्यान उबी रावता शांत रितीन कित्याक ती देवाच्या योजन संपूर्ण करच्या पासून आपणाच्या पुताक कुर्सा बगले रावून ती सपोर्ट करता आनी असली एक जायते लिसांव मोरयेतावन आज आमी शिकोवंक आसा आनी मोरीस तिचे लिसांवच आज आमच्या जिविताक एक प्रेरण आनी आदर्श जावन आसा तर मोगाळ भावा भयणीनो ह्या फेस्ताच्या संदर्भी आज आमी नव्या फळाचें फेस्त आमच्या कुटुंबाचें फेस्त आज आमी आचरण करता आमी हर एकली आमी उपाशी उरता सकाळी उठता आसतना आमी हर एकली उपाशी आसता पूण न्हिदोंक वयता आसतना आमी कोणूच उपाशी न्हिदाना कित्याक देवाची जायतीं बेसांवां ह्या संवसारांत फळ वस्तू देवाच्या विस्तार बेसांवां मुखांतर आमकां लाभल्यात आनी हर एका काळा प्रमाणे हर एका वेळा प्रमाणे देव आमकां खांच्यावान दिता फळ वस्तू दिता त्या देखून देवाक आज आमी अर्गां दिवया नवो फळ वस्तू आमकां ताणें फावो केल्ल्या पासून आनी आज आमी सकट कुटुंबाची सांगातां मेळोवन सांगातां नवें जेवता हांगासर असले भात आमी घरा व्हरता आनी ताच्यो त्यो सरलां काडन ताचे भितर असले ते तांदूळ आमी घरा दुदांत घालून वरणांत घालून आमी सेवता त्याच प्रमाणे आमच्या कुटुंबांत जायते उणेपण आसा अस्कतकाय आसा मनस्ताप आसा जावंक पुरो त्या देखून आमी त्या सरलां आनी करलां कितें आसात ती सकट उडोवंक जाय आमी कोणूच त्या सरलां समेत आमी खायना तांदूळ खायना ते केल्यार आमच्या काळजा आमच्या ताळ्याक शिरकातात त्याच प्रमाणे आमच्या कुटुंबांत आसले सकट करलां सरलां जावंक पुरो उणेपण सकट अस्कत काय आमी सकट पयस दवरया कितें बरें आसा कितें नितळ आसा तें आमच्या कुटुंबांत आमी काणगोवया तें आमच्या कुटुंबांत आमी दिसपडतें आमी जियेवया आनी तिसऱ्यान आज आमी सकयल्या पवित्र सभेंत चलया भुरग्यांचो दीस आचरण करता आसतना कशें हेरोदीन जायते जल्माल्ल्या चरका भुरग्यांक ताणें जीवेशी मारूंक ताणें सांगलें आज सगळ्या संवसारांत जायत्या चलया भुरग्यांचो जीव एकामेकाक काड नासात देखून मनशा जिवाक आज आमी गौरव दिवंक जाय हर एक मनशाचो जीव देवाचें एक वर्तें देणें त्या देखून चलये भुरग्यांक आज राखूंक जाय आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजींत चलया भुरग्यांचो जीव तांचो मान आज आमी हर एकल्यांनी राखूंक जाय आनी मोरये परी हर एकल्या चलयांनी ती देख घेवन मानसुकेची नितळायेची आनी धैर्यान आमी मोरयेची देख घेवन ताचें जिवीतच एक आमची जिवीत आमची आदर्श करून घेवंक जाय म्हणून मोरी आज आमकां हर एकल्यांक उलो दिता तर निमाणे मोगाळ भाव भयणीनो आज आमी कसलो संदेश व्हरूंक जाय पयलो संदेश आसा खंय मोरी आसा थंय जेजू आसा इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हणून अर्थ आनी तो पयलो इमॅन्युएल जाल्लो मोरयेच्या गर्भांत आनी पयलो जेजू रावलो मोरयेच्या गर्भांत आनी त्या देखून खंयसर आमी मोरयेक उलो करता खंयसर आमी मोरयेक सोदून वेता खंयसर मोरी आसा थंयसर जेजू आसा जेजू आमकां मेळटा तितलें चड आमी मोरये लागीं येता तितलें चड मोरी आमकां जेजू लागीं व्हरून पावयता म्हणलो संदेश आज आमी घरा वचूंक जाय तो नियाळोवंक जाय तो जियोंक जाय दुसऱ्यान मोरी आमच्या जिवितांत चड पावरफूल चड आदार जावंक जाय आमच्या जिणये पयणार आमकां आदार दिवचे तर कोंताचें भक्तीपण आमकां चड गरजेचें देखून कोंत आमच्या गळ्यांत आमच्या बॅगांत दवरल्यार ती एक सोबायेची वस्त जेन्ना कोंत आमच्या हातांत धरन तें धैर्यान आमी मागणें करता देन इट बिकम्स अ मिसायल केन्ना आमी कोंत आमच्या हातांत काणगोवन आमी तें मागणें करता एक आयुध जावन आसा एक पावरफूल एक वेपन आमच्या जिवितांत आमकां मेळटा आमी सर्गींच्या राजा पावोवंक आमच्या
कश्ट कुटुंबांतले आमचे जिविताचे सर कश्ट फूड करूंक मोरयेचे खोंत मोरयेचे मागणे आमकां आदार आनी आदर्श जावन आसा. तर मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या येवकरिस्तीच्या मेजा बोवारी आमी आज एक कुटाम जावन मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमी आज मोरयेची देख घेवया. मोरयेची येवजण जावन आसा, एक मोरयेचे जल्म असो एक देवाचें येवजण आमचे पासून दिल्लें जावन आसा. तर आमचे जिविताचें येवजण देवान हर एकल्यांक निर्मिलां. तें येवजण आमच्या जिवितांत संपून जायचें तर तेच बाळक मोरयेची देख घेवया. तिची जिणी जावन दी आमकां हर एकल्यांक एक प्रेरण. आमेन. उबी रावया. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. सतमंता देवा सर पदवेदारा बापाक सर्गांनी प्रितमेच्या रसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुन्या सगळे सगळे संभलो आमकां मरेतान जल्मलो पांच पिलाता काळाने क्रसले ताका कुसार चडलो तो मेलाने काळाने केलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यान तो परतून जिवन जालो सर्गार चडलो सरपददार देवा बापाच्या उजवार बसला पेंतान जिवे आनी मेल्यांची मुसबी करून घेतलो सतमंता पवित्रज्ञा कातोलीक पळय सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षाणे कुडीचे जिवन पावन ससनाचे जिवीत. आमेन. सर आमची मागणी आनी आमची सर तेसावा मोरये मुखांत्र सर्गींच्या बापा समोर आतां आमी उबारया. तुमची जबाब बाप्पा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बाप्पा पवित्र सभेच्या सव मुखेल्यांनी तांचे तब्येन दिल्ले सगळे क्रिस्ती परजेक मोरये मायेचे शेगून शिकोवंक आनी तांकां तुज्या पुता थंय एकवटीत सांबाळूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी सव स्त्रियांक फावो तो मान आनी गौरव दिवंक शोशणाक वळख जाल्ल्यांक फावो त्यो न्याय दिवन तांची हक्कां राखून व्हरूंक तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या घरांत शेजारा खामा थळार आसच्या सव चलयां भुरग्यांक गौरवान आनी मनान लेखूंक गर्भांत आसच्या नेणथ्या बाळांक रक्षण दिवंक आमकां कायदो आसा म्हणलें समजून घेवंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज आमी कुटुंबाचें फेस्त आचरण करतना आमच्या फिरगस कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. फिरगस कुटुंबा मदलो मोगाचो बांद सोडून सर्वांनी एकवटीत रितीन फिरगसेच्या उदारगते खातीर वावरूंक जाय आसले कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. परगांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक बरी भलायकी दी. कुटुंबा खातीर तांणी करच्या त्यागाक आनी सॅक्रिफिसाक तूं 100 वांट्यांनी पाटी दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या युकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी माया मोगाचें शांती समाधानाचें फिरगस कुटुंब बांदून हाडूंक आनी मोरये परी क्रिस्ती केंद्रीत जिणी जियोंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व आमच्या वैयक्तीक तेसावा बसोत आतां आमी मागया. जी कोण ह्या मिसाच्या बलिदानाक हजर नात घरांनी आसात तांचे पसोती आमी मागया. मोरी माय तांकां आशिर्वादांनी भरून दी. सर्गींच्या आमच्या भोवमोगाळा बापा आमी सर भुरग्यांनी तुज्या मोरयेच्या जल्माच्या फेस्ताक आमची सर तेसावा आमची मागणी तुज्या मुखार उबारल्यान दयेन तूं स्विकार कर आनी मोरयेची जिणी सदांच आमच्या जिविता प्रेरण जावन आमी सदांच तुका मानवनची भुरगीं जावन ह्या संवसारांत जियोंक आनी तुका साक्ष दिवंक आमकां तो फावो कर. हें आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. समर्पित
स्वादीक माये आज उपसिता दमदमीत फुला तुझो जल्मा मी संभ्रमता मोगाळ तुझी बाळा म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण आमी मागया. भोव मोगाळ बापा व्हडा मोगान आमकोरीच्या कुसव्यांत आमच्या मनशा सैम घेतल्या तुज्या पुतान आपले आवयचे आमकां अर्पण विबाडूंक ना पूण तें पवित्र केलें. तुमचो तुजो पूत जेजू आमकां पातक्यांच्या सर वंदनांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमच्या जिणयेचें समर्पण आपल्या समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावो हे आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजा पावंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो बागेवंत आमकां आरमोरेचो भक्ती नाच आमी उगडास करता आनी तिचे दिनवासनेचे गीत गावून तुजी कणवाळाय आमी वाकनता. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता सर्व काळी मनशां थंय
कितल्या परमी तुजी दयाळाय, तुजे लांडवीक साकरणीचेर काकुलतीन तुवें नदर घाली, आनी ओसो सोडवंदार मनशा कुळासो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोषान तुका वाकनता सरकार, तांचे वाकणेक आमचे ताळे मेळो, आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, कोरोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकनता, कित्याक तुजें तोंड जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सत्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदें दितावन अस्तमते पर्यांत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हें मागणें करता, तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी तूं त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूंची. तेच पोरी जवान जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचे बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता, तुझे बोलन जीवनपण आमी परगटता, तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेता. बाबा, आमचे सोडवणे पासोत तुज्या पुतान सोंसुल्या कश्टा मरनासो, ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्ग्या सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान आनी हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां त्याच पवित्र आत्म्या बर आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भोव भगवंत आंकवार बरयेच्या तुज्या भगवंत दरदुतांच्या वैभवी सक्सनच्या सांस सभ्याच्या आनी सुमेस भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांचे दायज आमकां वांटो मेळो. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता.
बापा, ह्या बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाचो, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या सुमेस्त खोवळ्या आनी मनेऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक बावर्थांत आनी प्रिती मोगान तीर. तुज्या हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दायन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टगातींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक माई पासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताते उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन, आमेन, आमेन. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मोनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवून गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां ये, तुझी खुशी सरकार जाता जशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशे आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां धाडले पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस पोरासोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागणे आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक रासवटकी पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थ्यांचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. माया मोगासो आनी एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूट कर. देवाचे शेये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूट
पळयात ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर सुभागी. पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. Soumya
मोती बाळा आयल्या तुझ्या जन्मा वेळा नमन नमन मोती माये नमन नमन सगीराणी गोपान तुझ्या घे तू माये जेजूच्या मेटानी सलय माये नमन नमन मोती माये नमन नमन सगीराने गोपान तुझ्या घे तू माये जेजूच्या मेठानी सलय माये जन्मादीस माये तुझो दिसवत्या संतोषासो आमा सर्वांग मोगासो दिस माये उल्हासासो नमन नमन मोती माये नमन नमन सगीराने गोपान तुझ्या घे तू माये जेजूच्या मेटानी सलय माये नमन नमन मोती माये नमन नमन सगीराने गोपान तुझ्या घे तू माये जेजूच्या मेटानी सलय माये प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा आयच्या दिसा जल्माल्ली बागेवंत आमकां मोरी आख्या संवसाराचो बरोवसो आनी मनशाच्या सोडवणेचे फांते म्हूण आमी वळखता देखून दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा साहेबान आयिल्ल्या तुज्या पुताक वोंड्या दाका वायनाच्या रुपार आमी घेतला तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक खात्रेकून सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकपणांत सदां काळ जियोंक सोमेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयच्या मिसाच्या आनी तशेंच खूब दान दिल्या स्पॉन्सरांक आमी देव बरें करूं म्हणटा तशेंच स्वीट्स दिल्ल्यांकी तांचे पासत ते कुटुंबा पासत मागोंक उडास दवरया तशेंच ह्या फेस्ताक नव्यान वेळा कुमो केल्या आर्थीक रितीन हेनरी ॲलिस पिंटो आनी कुटाम बलमट्टा 6,000 रुपये आयरीन सर्डान आनी कुटाम अपर बेंदुरवान 5,000 रुपये ॲग्नेस डिसोसा लोअर बेंदुरवान 5,000 रुपये जेसन डिसोजा कंकनाली सेकंड 5,000 रुपये एव्हरेस्ट क्रास्ता आनी कुटाम अपर बेंदूर 3 5,000 रुपये एका दानेन 5,000 आनी एका दानेन कद्री रॉक्स वाड्याच्या एका दानीन 5,000 शिवबाग पहिल्या वाड्याच्या एका दानीन 3,000 शिवबाग तिसऱ्या वाड्याच्या एका दानीन 3,000 मेल्विन पॅरिस आनी कुटाम लोअर बेंदूर 3,000 आनी एका दानीन पदवा सेकंड वाड्यातून 2,000 कॉलिन रोड्रिगस बलमटा फर्स्ट 2,000 सरिता पिंटो शिवबाग 5 2,000 लोअर बेंदूर तिसऱ्या वाड्याच्या एका दानीन
फेस्ताच्या खर्चाक 8,600 रुपये 8,600 दान दिलात. आमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे खातीर मागोवंक उडास दवरया आनी कोणाची नांवां चुकल्यान जाल्यार तांणी ऑफिसा भेटचें येवच्या तर आमी ती एनावन्स करतल्या. फाटल्या 9 दिसांनी मिसाक येवन मोडयेक मान केल्ल्या सर्व भुरग्यांक वडिलांक तशेंच नव्याण्याच्या दिसांनी स्वीट्स दिल्या सर्व दानींक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयची लितुर्जी सोळून वेल्ल्यांक ताचे मेलविचारण घेतिल्ल्या फादर रॉन्सन पिंटो, संगत दिल्ल्या फादर अश्विन क्रास्ता, रंगीन ताळ्यान लितूर चर्ता बरीत केल्ल्या भुरग्यांच्या खोयराक आनी वाजांत खेळिल्ल्या सुमेस्तांक देव बरें करूं मोरे मायेचें आशिर्वादां तुमचेर मागता. आयच्या दिसा खूब दान दिलां टोलगेट पयल्या वाड्याच्या मानेसान आनी तांच्या कुटुंबान. तांकां तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना तांचेर आमी देवाचें आशिर्वादां मागया. फाटल्या दिसांनी मिसाच्या बलिदानाक वावर दिल्ल्या कोविड-19 सेफ्टी समितीच्या संचालकांक आनी स्वयंसेवकांक तशेंच आज तांचो जायतो वावर तांणी दिला. तांकां सांगता वावुरल्या CILच्या संद्यांक, YCSच्यांक, तांच्या एनिमेटरांक, सुमेस्तांक आमी काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. मोरये मायेच्या आशिर्वादां तांचेर आमी मागया. अल्तार सोबोंक फुलां दान दिल्ल्या स्टीवन आनी स्टेफी वेगस बलमट्टा पयलो वाडो, तांकां देव बरें करूं. फुलां हाडूंक वावुरल्या श्रीमती मेविस रॉड्रिगस, फिर्गस गवळीक मंडळची कार्यदर्शी, वजां तयार करूंक वावुरल्या फुलां हाडूंक आनी वजां तयार करूंक वावुरल्या बेतेनी धर्म भयणीचो, तशेंच स्पिरिच्युअल रिन्युवलाच्या वेळार तांणी त्या निमाणे दिसा आल्तारीक वजां करूंक उमो केल्या. तांकां सर्वांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. खोबू आनी बताची कणशी हाडूंक जबाबदारी घेतिल्ल्या श्रीमान स्टीवन जे पिंटो उपाध्यक्ष आनी कणसी हाडून दिल्ल्या श्रीमान लॅन्सेरेगो, ताका सांगत दिल्लो सुशांत फर्नांडीस आनी कणसी नितळ करूंक वावर दिल्ल्या सर्व गुरकारांक, फिर्गसकारांक, धर्म भयणींक, मोगाच्यांक देव बरें करूं. ग्रोट्टो नितळ करूंक आनी डेकोरेट करूंक वावुरल्यात आमच्या CILचे संदे आनी आमच्या सर्व युवा सणांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. सर्व गायनाची जबाबदारी घेवन वावर दिल्ल्या आनी सुबेद खोयर आसा करूंक वावुरल्या ऑसवर्ल्ड डिसूजा कार मास्टर हाचो उपकार बावडटा. त्या सांगता वजांत खेळोवंक आनी आदार दिल्ल्यांकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. इगर्जेंत लितुर्जीक तयाराय खर्च्या लॅन्से टावर उपकार बावडटा. आज आतां मीस जाल्या उपरांत बसले कडेन गुरकार तुमकां नवी कणशी या नवे वांटतले देखून लायन कर तुमी घुसपडचे नाका. बसले कडेच हाण दितात ते देखून शिस्त सांबाळी जाय. नवे बेंजार आनी फुलां अर्पूंची सगळी तयारी करूंक वावुरल्या युवा हिता समिती संचालक मानेस विनोद डिसूजा, समितीच्या संद्यांक, CILच्या संद्यांक, तशेंच उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी आनी सर्व स्वयंसेवकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आज वाहनां पार्किंगा अवकाश दिला सेंट ॲग्नेस कॉन्व्हेंटच्या सुपिरियरान तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आज संजेर 5:30 वरार फिर्गस कुटुंबाचें मेलन आनी नवें जेवचें 5:30 वरार. फाल्यां तावन हप्त्यामध्ये सकाळींचे 7 वरार आनी संजेर 5 वरार मिसा आसतलें. सकाळी 6:30 वरार मीस, 7 वरार न्हय. देखून हप्त्यामध्ये 6:30 वरार आनी संजेर 5 वरार मिसा आसतलीं. शुक्रारा सकाळीं 6:30 वरार आनी संजेर 5 वरार आयतारची लितुर्जी. 11 तारीखेर शनिवारा संजेर 5:30 वरार फिर्गस गवळीक मंडळ जमत आसतली. कोविड-19 सेफ्टी नियमां पाळचें कड्डायाचें. एका दिसाचे स्वीट्स तयार करून दिल्यात मिसेस मेविस रॉड्रिगस, फ्लावेला पिंटो, शार्लोट फर्नांडीस, आशा, सुहासिनी आनी तांच्या संगात दिल्ल्या सुमेस्तांक देव बरें करूं. खूब हाडूंक वाहन वदक सिला मिस्टर रिचर्ड रॉड्रिगस, वलांकनी कन्स्ट्रक्शन्स, तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या ड्रायव्हराक. बेंदूरचो ताळो मोतिफेस्ताचो अंको तयार आसा. गुरकारांनी प्रतिनिधींनी वाड्याच्यो पृथ्यो व्हरच्यो आनी कुटुंबांक पवित्र करच्यो. बऱ्या रितीन तो विन्यास करूंक आकर्षक रितीन सजयला. बेंदूरचो ताळो हाका वावुरल्या संपादक श्रीमती पॅट्सी ब्रेट्टो, सहसंपादक जायतो वावर ताणें केला श्रीमान एडी सिक्वेरा. संपादक मंडळच्या सांद्यांक तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. आतां मिस जाल्या उपरांत कतार जाल्या उपरांत
स्वीट्स आनी खूब वांटचें कार्य आसतलें. पयलें प्रिफरन्स भुरग्यांक प्रत्येक जागो दिला. थंय तावन तांणी लायन करून भायर वचचें. तांचे स्वीट्स आनी खूब गेल्या उपरांत तुमकां वडिलांक आज चलयान 6 दीस जाल्यार तांकां सेकंड म्हण येता लावे जाल्यार एकामेकाक सुदारसून वसा. पूण पयले भुरग्यांक अवकाश करून दिया. सगळ्यांक स्वीट्स मेळटल्यो. तुमकां सुमेस्तांक आमी याजक उपाध्यक्ष कार्यदर्शी गुरकारांक गवळीक मंडळाच्या संद्यांक आनी गांवांत अशें परगांवांत आसल्या सर फिर्गस घरांक एक संतोश भरीत मोरयेच्या जल्मा दिसाचें आनी कुटुंबाचें फेस्त मागता. मोरी माय आमकां सदांच सांबाळता आनी राखता. ती आमकां बेसांव आनी बरो आनी आमचे फिर्गस चड उर्बेन मुखारसून व्हरूंक आमकां सुमेस्तांचेर ती आशिर्वाद घालो म्हूण मागता. तुमकां सुमेस्तांक बरें फेस्त. उबी रावया. सर्वेस por तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसून यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा.
आमचे बेस्त्या आमपासून कर भगन कुसाचे कुर्वेन नेवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.